प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 13वो विसवोर बोड 24 ते 30 पर्यंत. Mathew chapter 13 verses 24 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनीक एक वोपार ताका घालून ताणें म्हणलें, आपल्या शेतांत बरें बी ओंपलेल्या एका मनशा पोरी सुरगीचें राज. सगळी न्हिदलेली आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवामध्ये नेर ओंपून गेलो. शेत वाडोवन कणसां येतोच नेरूय दिश्टी पडलो. गोरकाराच्या वावराड्यांनी ताचे सोशी येवन म्हणले, दोनया, तुज्या शेतांत तुवें बरें बी ओंपलेलें न्हय, तो नेर खंयचो आयलो? ताणें अशी तांकां जाप दिली, हे दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत न्हवलेली तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका, नेर उमटीताना घोडेक तुमी त्या बरोबर गोवूय उमटिशात. लुवणी येय पर्यंत दोनूय बरोबर वाडोवन दी. आनी लुवणेच्या वेळार पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर तांची पेणकुलां बांदात. मागीर गोव म्हज्या कोड्यान बोरात म्हूण हांव लुवतेल्यांक सांगतलो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू एका नेराची वोपार घालता. आनी बाबणीनो, आयज जी वोपार आमकां जेजू घालता तातूंत आमकां तो कितें शिकोवंक सोदता की ह्या आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी एक झूज जोडटा. आनी झूज कसलें? दुस्माना कडेन. हो सैतान जो जेजून खुर्सार ताका काबार करून उडयला, ताचो नश्ट करून गेला, ताका लॉस ना म्हणून तो आतां फटींगपणान घेवन तो आतां आमकां त्रास करूंक येता, धुमाळो करूंक येता. जीं कोण देवाच्या उतरान जियेतात, जीं देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात, जीं एक खरेपणी क्रिस्ती जिवीत जियेता. आनी बाबणीनो, आयच्या 48 वडीन जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, नाका म्हणटा, नेर उमटीना. तो म्हणटा, हें दुस्मानान केल्लें काम. हें दुस्मानान केल्लें काम म्हणजे कितें? दुस्मानान कितें केल्लें? जेन्ना त्या शेतकामत्यान आपल्या शेतान कितें घाल्लेलें? बरें बी ओंपलेलें, पूण कोण येयलो? थंयसर एक दुस्मान येयलो. आनी भाव भयणीनो, जें बरें बी घातलेलें थंयसर त्या दुस्मानान एक मेडें बी ओ एक वायट बी काडलें आनी थंयसर नेराचें बी घातलें. आनी जेजू म्हणटा, हें काम जावन आसा सैतानाचें. भाव भयणीनो, ही जी वोपार जेजू घालता नेराची, तातूंत जेजू कितें सांगूंक सोदता आमकां? तो सांगूंक सोदता की हो जो संवसार आसा, हो संवसार जावन आसा देवाचो. देवान हो संवसार रचला, पूण सैतान आनी सैताना बरोबर जो लोक आसा ते वीख घालतात सगळे कडेन, दुस्मानकाय घालतात दुसऱ्या कडेन. सैतानाचें काम कितें करपाक? मारून उडोवपाक, चोरपाक, वायट करपाक. आनी भाव भयणीनो, जीं कोण देवाच्या उतरान ना, जीं कोण आजून जेजू सोमी देव आनी सोलुंडार मानूंक ना, ती कशीं चलतलीं? ती चलतलीं सैताना बरोबर सगळें वायट करपाक, दुस्मानकाय घालपाक, सगळें त्रास उडोवपाक. पूण जो कोण जेजू बरोबर आहा, ती कशे भशेन जियेतात? ती बरीं फळां हाडटात, तोखतात तसलीं फळां हाडटात. पूण सैतान आनी सैताना बरोबर जो लोक आसा, जो देवाच्या उतराचेर आड आसा, ती सगळीं वायट बी सगळ्या कडेन घालतात. आनी भाव भयणीनो, जेजू आयच्या शिवर्तमानान आयच्या वोपारीन आमकां सांगूंक सोदता की जेन्ना पिकेचो वेळ येता, शेतकामती कितें करता? सगळें गंव बरें जें फळ मेळता तें सगळें एकठांय करता. आनी खंय घालता तें घालता आपल्या भाटान, आपल्या एका घरान दवरता, एक घर बांदता आनी सगळें तें पीक थंयचोच दवरता. आनी जेजू म्हणटा,
जेजूच्या राज्यान, ताज्या राज्यान, देवाच्या राज्यान ते पिकचो वेळ कोण जावन आसा तिचो वेळ तो जेन्ना जेजू पोत्तून येतलो. आनी भाव भयणीनो, आमी जाणो की जेजू ह्या संवसारांत पोत्तून येवपाचो आसा जोडटेच्या दिसा. आनी आमी नको आयज फाल्यां परवां, पूण जोडटेच्या दिसा भाव भयणीनो, जो कोण जेजूचेर बाबार धरूंक ना तांची जोडटी जातली, ती आतां हेमकोणान वयतली. आनी जी कोण जेजूचेर बाबार धरला तांकां कसलेंच वायट जावचें ना, पूण जेजू तांकां स्वर्गा राज्यान भितर व्हरतलो. आनी भाव भयणीनो, बरी खबर म्हणल्यार आयज आमकां देवाचें उतर आहा. आमच्यान देवाचें उतर आयकूंक जाता, जेजूची बरी खबर आयकूंक जाता, आमच्या मनाची नडसणी करून आमी तें उतर पाळूंक जाता. पूण एक दीस येतलो जेन्ना आमच्यान कांय करूंक जायना. एमकोणान भाव भयणीनो तिचोर आमच्यान देवाचें बोगसणें मागूंक जायना, कित्याक जें बोगसणें आमी मागूंक जाय आनी आमचें मन बदलूंक जाय आनी जेजूच्या राज्यांत भितर सरोंक जाय, तो वेळ जावन आसा आयज, तो वेळ जावन आसा आतां. आनी भाव भयणीनो, एमकोणान लोक रडटलो, थिंचोर कांयच बरें आसचें ना आनी थिंचोर फकत 2 दिसांक वा 1 वर्साक वा 10 वर्सांक वा 100 वर्सांक न्हय, सासणाच्या सासणांक थिंचोर लोक पावतलो. आनी थिंचोर कसलें जिवीत भाव भयणीनो, एकदम वायट जिवीत, एकदम उज्यान जिवीत, तें जिवीत जियेतलो. पूण आयज भाव भयणीनो, आमी तें सजमना. आमी म्हणटा आमकां जाय ते भाशेन आमी जियेता. तर आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी कितें भाशेन आयज नियाल करुया, खरेपणी आमी देवाचें बोगसणें मागुया, देवाच्या उतरान जियोवपाक, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतले आमकां सजमणी येतली कशे भाशेन हो देंवचार, कशे भाशेन ताजी चाल आसा. आनी त्या चालीक आमकां कळोन येतलें आनी आमी खरेपणी हें झूज जोडटले आमी ह्या दुस्माना बरोबर जेजूच्या उतरा प्रमाणे. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा एक 2 वांटेल्ली पाजलेली तलवार, आनी त्या तलवारीक घेवन आमी झूज करतले आनी एक जैतिवंत जिवीत जियोंक पावतले. हेंच करपाक भाव भयणीनो आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.